दक्षिणेत सातांतल्यो कुडचडे, सांगे आनी मुरगांव 3 बीजेपीक गेल्यात. मडगांव विजय आनी दिगंबराक फातोड्ड्या दामूचें नांव ना. कुंकळे बीजेपीक न्हिदोवन जोखीन तकली वयर काडल्या. केप्यां बाबून बीजेपीक तकली वयर काडपाक दिली ना. मुरगांवाक कशी तरी कसरत करून बीजेपीन गड राखलो. काणकोणांत तवडकाराक विजयान हालयलो. बीजेपीची कामगिरी जाल्या ती कुडचडे आनी सांग्यार मायनिंग बेल्टांत. मडगांव पालिकेत बीजेपी आड दिगंबर आणि विजय सरदेसाई फायट. दिगंबर आणि विजयाच्या पॅनलान बीजेपीच्या पॅनलाची वाढ लायली. दिगंबर आणि विजयाच्या दोगांच्याय पॅनलाचे मिळून 17 उमेदवार आयले. बीजेपीचे 5 आणि 3 अपक्ष आयले. मडगांव पालिकेची वेंचणूक विजय आणि दिगंबरा बरोबर बीजेपीकूय तितलीच म्हत्वाची. जायका लाज प्रकरणा उपरांत दिगंबर पयलेच फावट लोकांमुखार मतां मागपाक गेल्लो. जायका प्रकरणात विजयाचे नांव आयिल्लें. बीजेपीन वेंचणुकेत जायकाचो मुद्दो लावन धरिल्लो. आदलो आमदार दामूकय मडगांवची वेंचणूक राजकीय फुडार थारावपाची, मात फातोड्डेकारांनी दामूचो धुवर केलो. मडगांव शर्मत आनी रुपेश महात्मेक आमदार दिगंबर कामत मातसो जड गेलो. आदलो नगराध्यक्ष सावयो कुतिनो पडलो. मुख्यमंत्र्यान म्हणिल्ली की सेमी फायनल क्लियरली 11-0 जिखले आमी. हे सगळ्या न्यूजपेपरांनी रिपोर्ट केल्ले की सेमी फायनल आशिल्ली म्हणून. हे परते रिपोर्ट करचे की 11-0 आमी जिखला. 11 प्लेयर आहले, सगळे प्लेयरांनी एक गोल मारलो. सो आमी 11-0 एक माझो कॅन्डिडेट डिफीट जाला जो मिक्स आशिल्लो फातोर्डा आनी कुडचडे मिक्स तो एक कॅन्डिडेट. चेअरपर्सन आमी बसतले, आमी 12 घेवन चेअरपर्सन करूंक शकना. आमी पयलींच मडगांव सिवीक अलायन्स म्हणून दिगंबर कामती बरोबर डिक्लेअर केल्लें. हे अलायन्स आमी परते मेळटलें आनी आमी अलायन्स फुडें व्हरतले. आमचें दिगंबर कामती कडेन नातें जें पयलें आहा ते भशेन नातें उरतलें. आमी फायनली आमचो कॉमन शत्रू म्हणटा बीजेपी आनी थंय आमी वी आर ऑल वन. पळय आमी ओपोजिशनाचें राजकारण करून आयिल्ले म्हणून आमी रस्त्यार फाल्यां इन्विटेशन करपाक तयार आहा. आमकां तो चेअरपर्सन पोस्ट बी इम्पॉर्टंट ना. पूण आतां आयिल्ले आहा 11 जाण जेन्ना येता तेन्ना म्हाका दिसता साहजीक जाता की 11 मनीस चेअरपर्सन जातले. पण हांव 390 मतांचो मार जिखला. फातोड्याचेर हांव काय उलोवपाक शकना. हांव बेजिकली रावता मडगांव. पार्टी म्हणून जे पॅनल आशिल्लें ते आतां विचार जातलो. पार्टीचे पॅनलाचे खुबशे पडले. तुमचे सरकार पार्टीचे इंटरनल डिफरन्सीस, इंटरनल भानगडी ज्यो आहा ते खातीर पार्टीचे पॅनल फूल पडले. कोण रिस्पॉन्सिबल आले अजून तेजे आमी काय विचार करूं, हे विचार करतले कोण रिस्पॉन्सिबल आहा ते आमी पळयतले. आणि मागीर कितें एक्शन बीन जातले ते पार्टी वील डिसायड. आय वील नॉट डिसायड. Bad trend is being set as far as spending of money or bribing of voters is concerned. And for the first time, I'll tell you, the amount of money that was pumped into all these areas, certain pockets, was just unimaginable. In fact, on the eve of elections, on the eve of the polling, I mean to say, at nights, lakhs of rupees was pumped to the voters. And basically, I'm happy that the educated voters of mine have stood behind me. But what happens is that there are some voters who are not residing in our ward, but they are imported during elections. And this has also played a major role, because for them it doesn't matter who wins and who loses. For them, the note that is given to them matters. That's it. Probably some contribution from the Louis Bajaj fund. It could be. you mean to say Digambar Kamat? See, my supporters are clearly telling me that lots of money has been funded, because I have been his rival for decades together. And that is the reason probably he wanted this thing. He wanted to put all attempts to see that I was defeated. But who knows? Digambar Kamat. 100%, because he has roamed in our ward door to door. He has called up our workers, our supporters, and even sort of given them threats. दक्षिण गोंयांतली दुसरी म्हत्वाची पालिका मुरगांव. मुरगांव अपक्ष धरून 6 पॅनलान फायट आशिल्ली. मुरगांव पालिकेत बीजेपीचे 14, नाना बानेकाराच्या पॅनलाचे 6 आणि 5 अपक्ष वेचून आयल्यात. मुरगांव पालिकेच्या 25 वार्डा भितर बीजेपीन 14 नगरसेवक हाडून काठार बहुमत जोडला.
मुरगांवची पालिका वेंचणूक आजी माजी आमदार मंत्र्यासह कांय उद्योगपतींनी प्रतिश्ठेची केल्ली. मुरगांवकार सध्या तरी बीजेपी बरोबर रावल्यात. आमदार कार्लोस आनी मंत्री मिलिंद नायकाक बीजेपीत सुवात घट करपाक जिखपाक जायच आशिल्लें. मुरगांवां काँग्रेस राष्ट्रवादी आसा. थंयच्या राजकारणात वावुरपी उद्देजक नाना बानेकाराच्या पॅनलाक मुरगांवकारांनी तितलो बरो प्रतिसाद दिल्लो ना. कुडचड्यार बीजेपीचो आमदार निलेश काब्रालान बीजेपीक एक हाती सत्ता मेळोवन दिल्या. कुडचड्यार बीजेपी आनी अपक्षा मदीं फायट. बीजेपीचे कितलेशेच जाण एकामेका आड राविल्ले. कुडचडे पालिकेर बीजेपीचे 13 आनी एक अपक्ष आयला. पालिकेचे 14तले 13 नगरसेवक बीजेपीचे. बीजेपीचेच वावुरप्यां मदीं फायट आशिल्ल्यान आमदार निलेश काब्रालान आपले म्हूण स्वतंत्र पॅनल घालूंक नाशिल्लें. फायट चडशी बीजेपी आड बीजेपीच. कुडचड्यार काँग्रेस सामकीच थंड पडल्या. आनी पयले सुवातेर हांव जे जिखल्या तांकां सगळ्यांक शाबासकी दिता. त्यांचे स्वताचे एफर्ट लोकां वांगडा काम करून आनी लोकां खातीर काम करून ते निवडून येयल्ले आसा. आनी जे हारल्या तांकां हांव शाबासकी दिता कित्याक तेणें काम केलां. मे बी आनी काम करपाक जाय. दुसरी गोष्ट जी आसा म्हाका इतलो आनंद भोगता की कुडचड्या वयले थोडेशे लोकांक दिशाभूल करपाक प्रयत्न केलो आनी हे दिशाभूल नासतना लोक म्हजे वांगडा रावले. हांव लोकांचे उपकारी आसा की जी कामां कुडचड्या आमी लोकां खातीर घेतल्या ही कामां सक्सेसफूल जातली. आमी कोणाचे आज पासून वायट करूं ना आनी हेजे फुडें वायट करचें ना. आनी थोड्या लोकांचे अजुनूय डावट आसा. आमचे सगळे पॅनल येवन सगळे येयल्ले आसा आनी म्हाका दिसता इतलें सांगूं सोदता हो गार्बेजाचो विशय अजूनय प्रॉमिस करता की लोकांक जर नाका म्हाका नाका पूण जे कोण नाका म्हणटा पळय त्यांनी सोल्युशन काडचें आनी सोल्युशन काडटा जाल्यार हांव तांचे वांगडा आसा. पूण बेश्टे दिशाभूल करपाची गरज ना कित्याक लोकांनी दाखोवन दिल्लें आसा. केप्यां आमदार बाबू कवळेकारान ताचो गड राखलो. बीजेपीक तकली वयर काडपाक दिल्ली ना. 11 नगरसेवकांच्या पालिकेत बाबून ताचे 9 नगरसेवक हाडले. 2 अपक्ष आयल्यात. केप्यां बीजेपीचो एकलोय आयिल्लो ना. केप्यां सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसायन बरेपैकी इंट्रस्ट दाखयल्लो मात ताका निमणें जमलें ना. केप्यां 2 अपक्ष आयले तितलेच. हांव सगळे नवी कौन्सिलराक घेवन बसतलो आनी तेजे उपरांतूच हांव चेअरपर्सन कोण करपाक तो तेंचे सगळ्यांचे ओपिनियन घेवन डिक्लेअर करतलो. हांवें कालच्यान कावंटिंगाच्या पयलीं साकून सांगलां 1 ते 9 आमचे क्लियर म्हणून. कावंटिंगाच्या पयलीं म्हणजे कावंटिंगाच्या पयलीं कालच सांगलें 1 ते 9 क्लियर. आनी आज सुद्दां जशें बीजेपीन म्हणजे गव्हर्मेंटान इतली कारस्थान सुद्दां करून ह्या केपेचे मंडळ तेंचे पळय आसा ते इतली कारस्थान करून रिजर्वेशनच्या टायमाक आनी डिलिमिटेशन म्हळ्यार वोट फोडटा आसतना सुद्दां तेणी इतली हें केलां की आपल्या मनशाक लागून तेणी वोट तयार केले. एक सायडीचे पॉकेट काडून दुसरे सायडीन घालप आनी तांकां जाय तशें डिलिमिटेशन केलें म्हळ्यार रिजर्वेशन म्हणजे वोट फोडटा आसतना. तेजे भायर मागीर रिजर्वेशन करतना सुद्दां तांकां जाय तशें रिजर्वेशन केलां. आतां जे डिक्लेअर जालात ते 9 काँग्रेसचे आनी 2 इंडिपेंडंट जालात. पूण बीजेपी आपलो म्हणपाक शकता अशें एकय ना. आनी हे फक्त हें दिलां लोकांनी हो लोकांचो विजय जावन आसा. आनी लोकांनी दाखोवन दिला की कितलेंय जरी फोर्स येयलो कसलो पावर यूज केलो आनी कितेंय केलें जाल्यार लोक जे एक ठाम विचार करता आनी मनात दवरता ते लोक करता. हे इलेक्शनाक सुद्दां आमच्या कॅन्डिडेटांक भरपूर त्रास केले. सगळो फोर्स यूज केलो. जे हांगाचे जे मंडळ म्हणून आसा केपेचे जे भाजपाचे मंडळ म्हणून आसा त्यांनी सत्तेचो भरपूर गैरवापर केलो. भरपूर तरी देखून धमकी कोणाचे भिन आसतना लोकांनी म्हाका साथ दिली. आनी जशें पयर जिल्ल्याक म्हाका कौल दिल्लो लोकांनी 3 झडपी निवडून दिवन कौल दिल्लो त्याच प्रमाणे कौन्सिलाकय म्हाका परत लोकांनी कौल दिलो. सांग्यार सुभाषान बीजेपीचो गड बरेपैकी राखलो. 10 वार्डांच्या पालिकेत बीजेपीचे आड आयले. सांग्यार फक्त 2 सीट अपक्षांक गेले. सांग्यार सुभाषाक लोकांनी स्पश्ट कौल दिला. ताका फायट दिवंक तशे विरोधकय नाशिल्ले. काँग्रेस थंय नाशिल्ल्यान जमा. कुंकळे पालिकेचेर बीजेपीचो आमदार राजन नाईक फेल गेलो. 12 वार्डांच्या पालिकेत बीजेपीचे फक्त 2. जोकीच्या पॅनलाचे 4 नगरसेवक आयल्यात. ते भायर 6 अपक्ष आयले मात बीजेपी शेणली. कुंकळे जोकीच्या पॅनलाचे 4 आयल्यात जाल्यार 6 अपक्ष आयल्यात. अपक्षांक घेवन मंडळ करतलो म्हूण जोकी उलयला. तरीकूय राजन नाईक मंडळ करतलो म्हूण उलोवन दाखयता खरो. पूण निकालान खरो थंयचो आदलो आमदार मंत्री जोकीक परत नेट आयला. ना आमची सपोर्ट केले जाता सगळ्यां मेळ्या पॅनल आमचे जाता. तुमचे कशें म्हणजे खंयचे पॅनल? पॅनल म्हणजे बीजेपीची पॅनल जाता. 4% आमचे जाता सदां सांगताले आमी थंय आमचे जाता. तातूंत आमचें कितें आशिल्लें थोडे आमचेच कार्यकर्ते आमचे भितर हें आशिल्लें म्हणून तातूंत आमी पडना अशें पडलें. दोनूय कार्यकर्त्यांक समजून पळयलें
पूण दोगी जाण रावता म्हणून दोगी जाण रावपा दिले आतां ते आमचे वटेन आसात. पूण चडशे जोकी आनी जॉन मंदिराचे पॅनल आयला. ना ते आपल्याला म्हणून मागीर जॉकिली 4 आयल्यात हें मान्य, पूण बाकी पळय सांगतात थंय तशें कोण पॅनल बी नाशिल्लें तशें सांगलेलें तर फाटल्या रावन म्हण निवडून आमी व्हडली झगडी करून दिली ना तांकां. दोगी जाणां रावपाक प्रयत्न केले आनी कार्यकर्त्यांचो विजय हो. सो तुमचो चेअरपर्सन आसतलो. चेअरपर्सन आमचो आसता. तुमचो बॅक पॅनलाचो की इंडिपेंडंट? ना आमचो भाजप ते आमी आतां डिस्कस करतले. ते कावन्सिलरा मागून ते आमी हें करता ठरयतले. तातूंत हांव चड इनवॉल्व जावपा ना, पूण ताणी निवडून आयल्यात तेच ठरयतले. काणकोण पालिका रमेश तवडकाराक प्रतिश्ठेची 10 वार्डांच्या पालिकेन मंत्री रमेश तवडकार आनी आदलो आमदार विजय पै खोताच्या पॅनलात फायट. विजयूय पयलीं बीजेपीचोच. तवडकाराच्या पॅनलाचे 5 आनी विजयाच्या पॅनलाचे 5 आयल्यात. काणकोणकारांनी विजय आनी तवडकाराक समान कौल दिलो, पूण तवडकाराक मंत्री आशिल्ल्यान तो धपको काँग्रेसीच्या इजुदोरान विजयाक तेंको दिल्लो. दोगूय मंडळ करपाचो दावो करतात. कोणाच्या पॅनलांतल्यान कोण फुट्टा ताचेर विजय तवडकाराचो काणकोणा राजकीय फुडार थारतलो. आमचे म्हाका दिसता की 5 जे कॅन्डिडेट निवडून आयिल्ले आसात जे लोकांनी उबे केल्ले कॅन्डिडेट, काणकोणच्या जनतेन ठरयल्ले कॅन्डिडेट आनी ते 5 कॅन्डिडेट म्हाका दिसता तुमी तांकां विचारले आता की 5 कॅन्डिडेट म्हजे कोतान जर म्हाका विचारता जाल्यार हे एक संघ आसात आनी हे एक संघ आसा. आमी सद्याक आमी कशेंच आमचे हें जें आसा तें हालपाचें ना. आतां जे काही अपक्ष उमेदवार म्हणून जे निवडून आयिल्ले आसात त्या लोकांनी किंवा अन्य कोणी आमकां जर तर सपोर्ट करतात जाल्यार आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. आमकां बरें जातलें कित्याक सगळ्यांनी एक बरोबर रावन कौन्सिल फॉर्म करप. सदांच कौन्सिल म्युन्सिपाल्टी म्हणटा ते कितें ते सरकार न्ही. म्युन्सिपाल्टी एक ऑटोनॉमस बॉडी. म्युन्सिपाल्टी म्हणटा ती ऑटोनॉमस बॉडी आनी ही बॉडी समज जर तर बरे भशेन चलपा जाय, पूर्ण काणकोणचो जर विकास जावपा जाय जाल्यार आनी जे कोण लोक निवडून आयिल्ले आहात त्या लोकांनी पसून जर तर आमकां सपोर्ट केलो जायत जाल्यार आमी तो अवश्य स्विकारपा हरकत ना अशी म्हजी मत आसा. म्हाका दिसता की आमी 5 जे आसा पळय हांगा एक संघ दाखयल्ले आसात आनी दुसरे सायडीच्यान जे 5 आसा ते अजुनूय एक संघ दाखयले ना. म्हणून म्हाका दिसता की काही जे पळय लोक निवडून आयिल्ले आसात, अपक्ष निवडून आयिल्ले आसात, ते निवडून आयिल्ले ते लोक आमकां सपोर्ट करतलेच. पूण सद्या तरी काही आज सद्या आमी 5 जाण जे आसात निवडून आयिल्ले ते एकठांय आसात. आमी सांगलां पयलीं तुमकां डिक्लेअर केलां की आमी कोणाच्याच विरोधी नात. आमी ना बीजेपीच्या विरोधी ना काँग्रेसीच्या विरोधी, पूण सरकार जें आसा हे सरकाराचो सपोर्ट जो आसा हे कौन्सिलाक आसपा जाय आनी आसतलो अशें म्हाका दिसता. इंटिमेशन बी येयलें आमकां कसलेच कोणूच हायकमांड आनी खंयच्याच हायकमांडान आमकां कॉन्टॅक्ट केलो ना. खंयच्याच कोणेच आमकां हें आमच्या संपर्कांत कोणूच ना. एक इतिहास घडला आनी तो इतिहास काणकोणाक घडला. म्हाका दिसता जनरल वॉर्ड जो आसा ह्या जनरल वॉर्डाक एक लेडीज रावन ती बिनविरोध निवडून येवप हो म्हाका दिसता गोंयांत इतिहास जालो ना. आनी तो इतिहास जाला म्हणून तागे जर तर दावो आसा नगराध्यक्ष पदाक जाल्यार सगळ्यांक जर सपोर्ट आहा जाल्यार म्हाका दिसता की योग्य कॅन्डिडेट म्हणून तेंच आसा ह्या हातूंत. आमच्या गटाचे 5 नगरसेवक निवडून आयिल्ले आसा आनी आमचे 5य पूर्णपणे इंटेक्ट आसा. त्याचबरोबर बाकीचे 1-2 जाण आमच्या संपर्कांत आसा. त्यामुळे आमी आमची भारतीय जनता पक्षाचे अंडर जे आसा न्ही आमच्या सरकाराचे अंडर पॅनल आमी करतलेच. तशें पळयलें जर जायत न्ही की फाटल्या निवडणुकीच्या काळामध्ये की ह्या विरोधी शक्ती जी आसता न्ही त्यो ज्यो जावं विजय इजदोर फर्नांडीस की बाकीचे काय असंतुष्ट आत्मे हे सगळे असंतुष्ट आत्मे की काणकोण नगरपालिका क्षेत्रामध्ये की भारतीय जनता पक्षाचें अस्तित्व कमी करप किंवा म्हाका कमी करप अशा तरेचो प्रयत्न तांणी भरपूर केल्लो. त्यामुळे तांकां यश आयलें ना. कारण तांचें म्हणणें आशिल्लें की 10चे 10 आमी मारतले अशें म्हणटाले. पण म्हाका दिसता काणकोणची जनता ही भारतीय जनता पक्षा फाटल्यान आसा आनी योग्य तरेचे अत्यंत कश्ट करणारे अत्यंत मनमिळावू अशा तरेचे उमेदवार आमी निवडून दिल्ले आसा. पॅनल ग्लोबल दावो आमी करतलो. आमचे 5 आसा, 2 आमकां अजुनूय आमच्या संपर्कांत आसा. त्यामुळे आमी पॅनल घेवपाचो प्रयत्न आमी करतलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक विराम.